या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हाय इश्टानो, आमकां पळोवंक येता की भारतभर नवरात्रा ही वेगवेगळ्या पद्धतीन मनयता, पूण गोंयानूय ती व्हडा दबाजान मनोवप जाता आनी आगळ्या वेगळ्या रुपांनी ती पळोवंक मेळटा। चलात तर पळोवया। आज आमी म्हाड्डोळा आयिल्ली आसा। हांगासर मखर उत्सव कसो मनयता तो आमी महालसा संस्थेच्या पुरोहित मदन भटां कडेन विचारुया। तर भटजी, हांगासरली खाशेलेपण कितें मखर उत्सवाचे? सगळे देवस्थानांनी हो मकरोत्सव जाता। हाका अंत्रुज महाल म्हणटात। पयलीं पोर्तुगीजा वेळाचेर हें एक आयलंड आशिल्लें, बेट आशिल्लें। एका सायडीक मांडवी नदी व्हांवता आनी बोरये तेवटच्यान जुवारी नदी। हाका अंत्रुज महाल म्हणटात। आनी पयलीं हांगा एक राजा आशिल्लो, सौंदेकर राजा। त्या राजाच्या आश्रया खाली म्हणजे 1560 ज्या वेळाचेर इक्विजेशन गोंयांत जालें, त्या वेळाचेर सगळीं देवळां सालसेतींत आशिल्लीं। ही सगळीं देवळां हांगा ह्या ताज्या आश्रया खाली आयलीं, जेणे करून हें म्हालसा देवस्थान, मंगेश, कवळ्या तुगेले शांतादुर्गा, ताजे नंतर रामनाथी, ही सगळीं देवळां ह्या ताज्या आश्रया खाली आयलीं। आनी नवरात्र म्हणना फुडें वर्साक एक 2-3 नवरात्री येता। हाका शारदीय नवरात्र म्हणटा। चैत्रांत जे नवरात्र जाता, देवी नवरात्र, ताका वासंतीक नवरात्र म्हणटा। दक्षिणेंत गोंयांत हे जे पळय शारदीय नवरात्र करपाचे खूब पयलीं पासून प्रथा आसा। गुजरातांत गरबा खेळटात आनी गोंयांत मखरोत्सव आसा। हो मखरोत्सव पुर्वा पासून खंयचे तरी देवळांत एक सुरू जाल्लो, ताजे नंतर मागीर हो एडॉप्ट जाल्लो आसा अशें म्हणपाक जाता। की अमकेच देवस्थानांत केलें अशें खंय तरी लिखाण मेळना। त्या देवळाचेर एक देवस्थानांत केल्लें आसा, तो एडॉप्ट करून बाकीच्या सगळ्या देवस्थानांनी जाल्लें आसा। आनी सांगपाचें तात्पर्य जर जालें आसत न्ही, एक मनशाक झोपाळ्याचेर बसले नंतर कितें एक आनंद ताका मेळटा, तोच देवाक मेळटा। यावत घेवे तावत देवे, जे मनशाक जे तेच आमी देवाक दिता। तर भटजी, ही नवरात्रा जी आसा, मखर उत्सव जी आसा, ते व्हडा दबाजान मनोवप जाता। तर ह्या हाका हातभार लावपाक खुबशे लोक आसता, सो तांच्या बाबतींत तुमी थोड्या भितर सांगतले आमकां? हय, आमच्या देवस्थानाक एक म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता। वंश परंपरेन चलून आयिल्ले आमचे सगळे देवस्थानाचे सेवेकरी आसा, जेणे करून वाजंत्री आसा, तांचे हेर्स जे पळय आसा पयलीं जाणटेले सगळे वाजोवन आयिल्ले आशिल्ले।
तेही आज ते संदर्भाचेर आज बी ती पर्यंत अन्य सर्वीस जरी केली आसा देवाक तांगेले त्या वेळाचेर येवन ते सर्वीस दीत आसा. वाजंत्री आसा, दिवटी आसा, देवस्थानात बाकीचे झाडलोट करपी जे पळय आसा ते सेवेकरी आसा, पयरेकार आसात, काटकार आसा, अन्य बाकीचे सगळे जे पळय आसा हे देवस्थानां पयलीं पासून चलिल्ली आसा आनी तांकां पुर्वापार जे पळय आसा जमनी काही सुटिल्ल्यो आसा ते जमनीचें उत्पन्न तांणी घेवपाचें आनी देवाक सेवीस करपाचें अशें पयलीं पासूनच ही प्रथा आसा आनी ती आज मिती पर्यंत ती चलून आयिल्ली आसा आनी देवान त्या संदर्भाक सगळ्यांकूच सधन केल्लें आसा हें दिसून येता. सो आमी बेजिकली ड्युटी धरता. सो एक काम सेवेकरीचें काम कळ्ळें. सो ते ड्युटी धरता पळय ते आतां एवरी उत्सव आसता ताका 4 ड्युट्यो लागता. सो आमी 4 वेगळे लोक आसा. सो 2 पालखे मेरेन आसता आनी 2 पालखेच्या मुखार आसता तशें धरता. आनी खंयचोय उत्सव आसूं म्हाळशेचो जावं सातेरीचो जावं जात्रा ऑर कितेंय आसूं ताका ड्युटी म्हणटा ती देवाक लागताच. एक्चुली ही प्रथा आमची पयलीं पासून हे आसा, आमची पिढ्यान पिढी हे चालूच आसा ही अशी. आनी पयलीं कितें आशिल्लें लायटी बिटी बी चड नाशिल्ल्यो कांय त्या टायमार त्या काळांत. म्हणजे ते सगळे दिव्याचेरूच हे चलताले. मागीर आमचे जे थोडे हेजे टायमार कितें आसलें पालखे टायमार ड्युटी धरप किंवा आनी कितें करप पणटे बिणटे तशें घेवन वचपाचें हें नाशिल्लें. पूण उजवाड हो देवाक हो जायत आशिल्लो पूण त्या टायमार ही प्रथा ही चालू केल्ली आनी आजून पर्यंत ती चालूच आसा हांगा. देवीची तेलाची कूड ही पयलीं पासून जितले पळय हांगा वाती किंवा पडगे कितें तयारी करपा जाय आरतीची ती सगळी आयदनां आनी सगळे सामग्री हांगा दवरता. आनी तशीच हांगा एक बांय आसा ते देवाक उदक वापरता बांयचे अभिशेक करपाक किंवा देवाची आयदनां धुवपाक लागून अशी ही एक जागा आसा. आनी हांगा आमी आमची ड्युटी बी पेटोवन जाली उत्सव जालो काय मागीर ती ड्युटी पालोवन आमी तो पोत म्हणटा ताका आमी कपडो जो घालता तो काडून सायडीक दवरून मागीर ते आमचे शिरनी आनी ड्युटी आमी ह्या जाग्यार दवरता. हेतून फक्त आमी कपडो वापरता कॉटन कपडो. ते नायलॉन बिलॉन बी तसले कांय वापरना. तेणेन आमचे म्हणजे धुंवर चड येता वासूय येता आनी सगळें जाता. फक्त आमी कॉटन कपडो वापरता हांकां आनी तेच्या शिवाय आनी कांय ना. एक्चुली सगळे मिळून ताका ड्युटी म्हणटात आमी असं. आनी ते आसा ते तेलाची हे आसा ताका आमी शिरकी म्हणटात. हे आमी फक्त जेन्ना आमी हितून तेल घालून ते थोड्या टायमान आमी ते तेल घालून हे भिजोवन तेजो पुजो कंटिन्यू करपाचो प्रयत्न करतात. आनी तो कंटिन्यू दवरून देवाक एक ते उजवाड दिवप असो तेजो हेतू आसता. म्हणजे मकराक म्हाज्या बापान शिकयलें आनी दुसरो एक तर आमचो गुरू म्हणून आयलो ताणें म्हाका एक शिकयलें. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार म्हाका मेन म्हणल्यार प्रेजिडेंटान वल्लभ कामत आशिल्लो स्टार्टींग 82, 83 ताणें म्हाका हें दिलें 14 वर्सांचेर. ताणें मेन डॅरिंग दिलां. मेन लांब घडी घालून ती फोल्ड वेवस्थीत करपाक जाय. 3 फावटी घडी घालची पडटा एका पेपराचेर बारीक कट करताची. घडयेचेर मेन आसता ते लांबच्या लांब घडी घालप हें मेन घडी आनी कांय ना. हें मकर करपाक फक्त कलरफूल पेपर आनी कांय लागना हितून चडशें. पेपर म्हणजे कलर पेपर घेता ते हांव आमचे वेर्णेकार आसा पळय स्टार्टींग पासून तेजेच कडेन घेतालो. तेन्ना फोल 4 आणे आशिल्ली तीच फोल आयज 10 रुपया. तेन्नाच्यान हांव हें मकर करता.
संगीत मनशाक मेकळीक दिता आनी तीच मेकळीक मनशाक वयर सरपाक ताजी एक खोस वाडोवपाक एक संदी दिता. आज तीच संदी आनी तीच मेकळीक घेवन आमी आयिल्ली आसा कवळ्या ह्या गांवान. शांतादुर्गाचे हांगासर मखर उत्सव कसो मनयता, ताजें वाजप कशें आसता तें आतां आमी आयकुया. तर तुमी आमकां सांगूं शकता की हांगासर जें वाजप जाता तें कशें आसता? आमचें म्हटल्यार वाजप फक्त आमी नवरात्रा दिसांनीच ते हें करता, बाकी कडेन आमी केन्ना वाजयना. आनी जेन्ना जेन्ना मकरां येता तेन्ना आमी सगळेच बसता, म्हटल्यार आमचे हे सगळे भुरगे आसा पळय ते कोण शिकूना. आमी जशें आमचे पयलीं वाजयताले जाणटेले पळय तांचे पळोवन आमी शिकल्या. तेन्ना आमी ते वाजयताले तेन्ना आमी बसताले थंय, ते कानार पडून आमी शिकल्या. आमकां कोणा हातीन बोडयो दवरना कितें म्हटल्यार अशें वाजोवपाक तशें. पूण आमचें फक्त एक आमचो एक कॉन्फिडन्स म्हटल्यार कसो वाजोवपाचें तें आनी पळोवन आयकून शिकल्या. तशें कोण आमी क्लासीक वता कोण तशें कांय ना, फक्त अशेंच. संगीत हांगासर वाजप जाता हे हाची पद्दत कशी जावन आसा हे जर तुमी तुमचो अनुभव आमकां सांगत जाल्यार खरेंच बरें दिसतलें आयकुपाक. ते वाजोवपाची पद्दत म्हणल्यार कशी जे मकर पळय हालता चौका हालता न्ही, एक ठरावीक लयत हालता, ते लयत अनुसरून आमी ते ताल पयलीं पासून घेतलेले आसा. म्हणजे आमच्या जाणटेल्यान म्हणजे परंपराच ती आमचे ते ताल वाजयता. म्हणजे आनी चड करून म्हत्व हितून ताशे दोलाक चड म्हत्व म्हणजे रिदम हेका चड हें आसा अशें पयलीं पासून अशेंच चल्लें. आमी आमचे हांगासर पद्दत कशी आसा, पयलीं ताल आसा तशें तबल्यान ताल आसता तशें हे ताल म्हणजे विलंबीत म्हणजे सवका आमी पयलीं दुरपद वयता. आतां आमी कितें मातशें चेंज केलां हें करता. मागीर झपतात दुसरो धा मात्राचो वयतात, मागीर दिपचंदी म्हणून वयतात आनी मागीर शेवटाक पळय कापरा अर्थ जाता तेन्ना फास वयता, द्रुत हें वयता. म्हणजे आनी चडशें करून हें अशें आसता कित्याक चड करून हें टीम वर्क, सोलो वादन कोणा एकट्याक करूं मेळना. म्हणजे सगळ्यांनी सांबाळून करचें पडटा, पूण ती झेप्प सारकी ती स्पीड घेवची पडटा आनी हेका सूट जाता ती कितें ते पळय हेजी मुवमेंट आसा न्हू मकराची स्पीड तेका सारकी ती सूट आसा. म्हणजे खूब लोक म्हणटा की हें पळोवन आयकुपाक हें बरें आसता. हितून मजा मेळटा सामकी. आतां आमी कितें आसा आतां वर्सभरात नवरात्राची वाट पळयता. म्हणजे आमचें काम म्हणजे खंय कितें गेलें जाल्यार कितें चुकोवन रावपाचेंच, ती मजा सामको महोत्सव आमच्या. हें जें वाजप मखर उत्सवाक जाता आनी शिगम्याचें जें वाजप आसता दोनूय एकूच तरेचें आसता. शिगमो वेगळो जाता आनी मकर वेगळें जाता. शिगम्यान घंचे कडक आसता, हातून पयलो आसतालो तुमी वाजप तरी नाजाल्यार पळया तुमी क्लिप कित्याक हातून घंचे कडक कांय नासता. म्हणल्यार असो एक ताल आसता, जपताल आसता, मागीर ते दिपचंडी आसता. तेजे आज वाजयले ते आमी दिपचंडी वाजयल्ली मागीर एक ताल घेतलो, एक नवीन नवीन प्रकार मेळटा वाजोवपाक. हे जे तुमी वाजयत आयिल्ले आसा तुमचो अनुभव कसो आसा ह्या मखर उत्सवान? आमकां ह्या शांतादुर्गा गुफेन सामको एक बरो गेला. म्हटल्यार आमकां तसलें कांयच म्हटल्यार वाजोवपाक तरी थोड्याले कितें अशें हात बी आता तशें बी तशें काय आमकां एक उमेद आसा कसो म्हटल्यार एक वाजयता तेन्ना एक उर्बा येता अशी वाजोवपाक आनी मखर हालता की ते बरें दिसता. आतां आमचें कशें आसा हांगा सगळ्यात उसरां म्हणटा तें आमगेलें कोवळ्यान जाता. कित्याक सगळें हाजो हांगा पयलीं सुखासन आसता. 10:30 जाली इशारे 10:15 जाता. 10:30 म्हणल्यार किर्तन जपता, मागीर पालखी वता हातून बसता सुखासना, ताजी मिरवणूक जाता. मिरवणूक जावन भितुरल्या आरती जाता, भितुरल्या आरती जावन मागीर मकर जाता. तें आमकां अशें हें कांय ना, म्हणजे टायमींग असो कांय ना, म्हणजे एक जस्ट बरें जाता. ही आतां परंपरा तुमच्या जाणट्यांनी तुमच्या मेरेन पावयल्ली आसा. आतां तुमी कशी फुडें व्हरता? आमी आतां फुडें व्हरता. हे भुरगे आसा पळय हे सगळे आतां यंग जनरेशन हे भुरगे आनी जेन्ना ते सांबाळपाचे तरी पूण आतां एक येवपा आशिल्ले 2 जाण आमगेले ते येवना. बाकी आनी बाकी आमी आसात न्ही, आमी आसा बरें वाजयतले
मागीर भुरग्यांनी पळोवपाचें सगळ्यांनी. तर इश्टानो, आज आमी पळयले अंत्रूज महाल हांगा जावपी नवरात्रोत्सव जी मखरोत्सव ह्या रुपान जाता. अशीच मेळ्या फुडले फावटी एक नवी काणी घेवन एक नव्या रुपान. देव बरें करूं.